बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे सांगात आमी संतोष पावता आणि देवाक अर्घ आणि हुकलाप दिता. सॅम्युएल जॉय फर्नांडीस वालेन्सिया, हिल्डा जेनिफर डिमेलो अंकदकट्टे 51st बर्थडे विक्टर फर्नांडीस आणि 50th बर्थडे मेरी फर्नांडीस. निहाल जोनाथन डिसोजा वालेन्सिया, हॅपी बर्थडे टू यू ऑल. वेडिंग एनिवर्सरी 28th वेडिंग एनिवर्सरी रोनी आणि लिडविन डिसोजा सुरतकल. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. तशेंच देवाकर गाणी होगलाप दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजाप आणि विजमिता अनुभव केली ती. कॅनूट रोड्रिगस पालदने, निश्मिता लॉरेल डिसोजा पेत्रे, अनिल नोरोना आणि कुटुंब कल्याणपूर, जॉय मेंडोन्सा पेर्नाल, अँटनी रीटा अरान्ना बेलमण, मॅक्सिम डिसोजा आणि कुटुंब बजपे, लासिया फेरावो तांचे वेडिंग काजाराचें कार्य आसा बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. पेर्मानोरू रीना कॅरल अरान्ना किरें गिफ्ट ऑफ ए चायल्ड दिल्ल्या पासत जेजूक मरियमायक आनी पवित्र आत्म्याक अर्घ आनी होगलाप दिता. रविना उडपी, प्रितेश आनी विन्स्टन फर्नांडीस सिर्वा, सक्सेसफुल हायर पोस्ट इंटरव्यू आनी प्रमोशन जाल्ल्या पासत. लोविटा आल्मेडा UK, क्लेमेंट लोबो मागुंडी सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत. मरणातीक पिड्यांतले देवान निवारलेल्या पासत जाग्याचे तकले वेळार जावन जागो विकूंक साध्य जाल्ल्या पासत आनी अर्थीक अडचणी देवान पयसरलेल्या पासत. आनी दैवीक लोरेतीन मंदिरात येवन सांगाता कुटुंब एक जावन हांगासर मागणें केल्या उपरांत कुटुंबांत जाग्याचे समाशी इत्यार जावन बऱ्या तरान जागो वांटो करून घेतल्या पासत. बरी सैरीक जाल्ल्या पासत. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत आनी भुरग्यांचे देणें देवान फावो केल्ल्या पासत. वेळार धूव परगांव वचून फावोन थंयसर शिकोवंक साध्य जाल्ल्या पासत. पुताक परगांव वचून थंयसर बरें काम मेळोन आतां बऱ्या तरान सेटल जाल्ल्या पासत. पुता आनी सुने मदें आसले समस्या इत्यार जावन माया मोगान आतां एकवटान जियेतात. देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. देखून जेजू रायाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया आनी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका जेजू राया. अर्घ आनी होगलाप तुका जेजू राया. आतां आमी विविध तेसां पासत व्हडा भक्तीपणान मागया. मागोंक उलो दिला लिल्ली डिसोजा पेर्नाल, मेबल डिसोजा बरी भलायकी लाभच्या पासत बेलमांड तावन, आनी तशेंच प्रमिळा मेंडोन्साच्या आत्तूर हाच्या विशेष तेसां पासत. आनी तशेंच विशेष तेसां वचून मागो उलो दिला जॅक्सन डिलिमा तोट्टाम, सांगातास मेलिटा मिशेल लोबो पुत्तूर तावन. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत मिशेल आनी रेचेल डिसोजा मँगलोरू, आनी तशेंच शिहन आनी शार्लीन डिसोजा टू परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स मँगलोर तावन. विन्नीच्या विशेष तेसां पासत सक्सेसफूल वेडिंग ऑफ डॉटर इन मैसूर. काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत. भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत. एक बरी सैरीक लाभच्या पासत. पुताक सैरीक जावच्या पासत. दुवेक सैरीक जावच्या पासत. आनी तशेंच आड वाटेन गेल्ल्या पुतान बरी वाट धरच्या पासत. आनी धूव आवय बापाय सांगनासतनाच पळय मोगारपणान काज जावंक मुखार सरलां. ताणें ताचें मन बदलून कुटुंबाचें वडिलांचें आशिर्वाद जोडून बरो फुडार ताणें आसा करच्या पासत. आनी तशेंच पियोणें सड जाल्ल्या तरणाट्यान ते पियोणें सोडच्या पासत. घरांत शांती समाधान राज करच्या पासत. जाग्याचे समस्या इत्यार जावच्या पासत. जागो विकून वेच्या पासत. भाव भयणी मदें जागो वेळार इत्यार जावन बऱ्या तरान वांटो करच्या खातीर कोर्टाची केस फाटी काडून तांणी सांगाता येवच्या पासत मागो उलो दिला. आनी भुरग्याचें देणें लाभच्या पासत मागो उलो दिला. आमी सांगाता मेळोन मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आयकमचें प्रार्थन येसोमिया. आतां आमी मरण पावल्या सर मालगाड्यां पासत भक्तीपणान मागया. देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट रोड्रिगस पालदाने, सेलिन तेरेसा रोड्रिगस पालदाने, मेल्विन रोड्रिगस पालदाने, वॉल्टर नाझरेत पालदाने, लुसी डिसोजा पालदाने, डेविड वॉल्डर पालदाने, सायमन पिंटो पालदाने. पलकतून ते आत्म्याचो उडास करता लुसी फर्नांडीस पेर्मदे. देवादीन स्टॅनी मिनेजस मुदरंगडी, मोंती मिनेजस सिर्वा, चार्ली सिक्वेरा निटोडी, बिशप बेझिल साल्वादोर मँगलोर, फ्रांसीस फर्नांडीस कारवार. गरजेवंत पुलकंतल्या आत्म्याचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब. नोरोना आनी फर्नांडीस केल्या कुटुंबांतल्या मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता शांती नोरोना आनी कुटुंब. देवादीन विलियम एवलिन रोड्रिगस वालेन्सिया मँगलोर, बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा नीरमार्गा. कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता वॉल्टर पुष्पा फर्नांडीस शिरवा,
देवादीन एंजेलिन मेंडोन्सा मुल्की कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता अँटनी क्वार्टर्स बचपे कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता लिडिया डिलिमा उडपी गरजेवंत आत्म्यासो उडास करता लिडिया डिलिमा तोट्टाम कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता रेनिटा जप्पू कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता सेवरीन आनी क्लेमेंट डिसोजा मुतरंगाडी कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता जोएन फेर्नांडीस मँगलोर देवादीन साल्वादोर लोबो मागुंडी वॉल्टर डिसोजा जोडुकट्टे मियार पिंटो गेल्या कुटुंबात मरण पावल्या उडास करता विल्मा बोंदेल 5th डेथ एनिवर्सरी कॅथरीन कुटीन मुंबय देवादीन संतान फेर्नांडीस मँगलोर तशेंच स्टेला रोड्रिगस मुंबय देवादीन ब्रिजित हिलरी रोड्रिगस मुंबय कुटुंबात मरण पावल्या समेस्त उडास करता रिटा फिलोमिना लोबो बेंदूर ससना विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधानीन ती विषय घेवन दी आमेन मरण पावल्या सरलेल्या समेस्त बावटांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विषय घेवन दी आमेन आयल्या अंबली पेटोम टेंपलांत तुझ्या मापा दरबारांच्या ल्हान व्हड बांगडा संगी वर्णिता तुका रायास संसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू जेजू ख्रिस्ताय म्हजे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो आज आमी आमच्या समया जेजू ख्रिस्ताची सगळ्या सर्वांच्या राजाची दबाची परब आमी आचरण करता आयच्या वाचपांनी लितुर्जीन आमकां बरो संदेश मेळटा जेजू खरोच सर्गा संवसाराचो राय ताका पदवी आसा अधिकार आसा आनी आमी ताची पदवी अधिकार वा ताच्या महिमा आमी वळखतना आनी ताची ताणें आमकां दिवची कृपा वा पदवी घेवची येतना ताची परजा जावन आमी स्वतंत्रपणे जियोंक जाता एक बरी जिणी देवाक आमच्या रायाक मानता तसली आनी उपरांत ह्या संवसारान मात्र न्ही सर्गार त्या सुमया सुमे जियोंक तसो आमकां फावो करता एक घडी भोर आमचे दोळे आमी नंबया सुमे जेजू ख्रिस्त आमचो राय सुमे संसो सर्गा संवसाराचो हे वर्ते सत आनी हे फेस्त आमी आचरण करता आसतना आज ह्या बलिदानान त्या सुमयाची कृपा आमी मागया ताका अर्घां दिवया तो आमचो राय म्हणून आमी मानून घेवया आनी ताची कृपा घेवन जोडून ताची पदवी वापरून त्या रायाची आमी रयाळ परजा जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक ताका महिमा दिवंक आनी उपरांत एक दीस ससनाच्या ससनाक ताचे सवय आमी आसशात ताची कृपा ह्या बलिदानांत आमी जोडया ह्या बलिदानांत फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया आमची मनां आनी काळजां आमी उक्ती करया आमचेर एक ल्हान व्हड पदकां समयाक आमी राय म्हूण वळखनासतना सबार पोटी ताचे तावन आमी पयस केल्या ताच्या कृपेतान ताच्या रायपणाक आमकां समी काल करूं ना ते सगळीं पदकां ते संदर्भ आमी नियाळया सुमे लागचे एकामेका लागचे बक्षने आमी मागया आनी सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसगुणे हांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट हादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या बसो भगवंतान संपान मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनातिकारात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट
Sumia kakulkan, Sumia kakulkan. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, गुण सर्गी आणि शांती राजा ईसा सोसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गीच्या राया, सर्ववेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वापरता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्यास पुता, सोमया देवा, देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप काढताय आमची दाखवत. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. इद्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू Krista, एकलोस तू पोवी, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थूया. आमचे गरजो या वक्ता आम्ही सुम्याक समर्पण करूया. सर्व पदवेदार आणि शासनाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, तुझ्या मोगाच्या पुताक सकना सर्वांचो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरवीं सगळी रचना संपूर्ण एकवटान नवी करूंक तुझी खुशी जाली. देखून पातकाच्या गुलामपणांतली सुटलेली सगळी रचना तुझी सेवा साकरी करूंक आणि निरंतरी तुका वाकणूक पावो म्हूण आमी प्रार्थिता. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आसलो आनी ताका ताचेशी वेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोंपची ना आनी ताचे राजवट केसो केदींच नाश जावचो ना. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्po raza, maimento nesla.
पदवीची अंगवस्त्रा तो नेसला, अधिकार असो पाटो ताणे पेंगटाक बांधला. सर्वेस पोराचा महिमेन तो नेसता. पृथ्वी तुवे तीर केलाय ती बिलकुल हालची ना. आरंभता तुझे सिंहासन गट उबे आसा, ससनाता तू आसा. सर्वेस पोराचा महिमेन तो नेसता. तुझे उतान सर्वेस पोरा केदी सालाना बदलाना. संसार सरसर तुझ्या घरान फांगतली पवित्रा. सर्वेस पोराचा महिमेन तो नेसता. सर्वेस पोराचा महिमेन तो नेसता. उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. आतां आसा, आदीं आसुल्लो आनी फुडें येवचो आसा त्या देवातावन, तशेंच ताच्या सिंहासना समोर आसलेल्या 7 आत्म्यातावन आनी विस्वासी साक्षी म्हणजे मेल्ल्या मदलो प्रथम पूत कसो जिवांत उठयलेल्या आनी संवसाराच्या रायांचेर अधिकार चलयतल्या जेजू क्रिस्तातावन कृपा आनी शांती तुमकां. क्रिस्त आमचो मोग करता. ताणेंच आपल्या रक्तान आमकां आमच्या पातकांतली सोडयल्यांत आनी देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याज्ञीक रायकुळी केल्यांत. ताका जावं महिमा आनी पदवी ससनाच्या ससनाक. आमेन. पळय, तो येता कुपा बराबर. हर एकलो ताका पळयतलो. ताका कश्टिल्यांचे दोळे ताचेर पडटले. संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विळाप करतल्यो. खंडीत जावन हें घडटलें. आमेन. हांव आरंभ आनी अंत, आतां आसा तो, आदीं आसुल्लो आनी ह्या फुडां येवचो आसा तो सर पदवेदार म्हणटा सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पराचे नावी येता तो सदैवचा. आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. देवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. चवळ पिलात जेजूक विसारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली,
तुजेन सक्तींच तूं हें विसरताय वा हेरांनी म्हजे विशांत तुका सांगलां? पिलातान म्हळें, हांव कितें जुदेव? तुजे सपर्जन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे आदीन केला. तर कितें केलां तुवें? जेजून जाप दिली, म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवांच्या हातांत हांव पडनाशें म्हजे पाटलावदार झुजते आसले. पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्हय. तशें जाल्यार तूं एक राय? विचारलें पिलातान. जेजून जाप दिली, हांव राय. थंय म्हणून तुवेंच म्हळें, सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम. ह्या पासत हांव जल्मल्लों, ह्या पासत हांव संवसाराक आयलां. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. देवाचें उतर हें. वखरी तुका क्रिस्ता. सोम्या जेजूच्या सकडा सर्व रायाची दाबाची परब व्हरतो संतोष आमकां आनी आमकां अंतर आमचे लितुर्जीक वरस अखेर जाता. एक वरस सोमता लितुर्जीक वरस आनी दुसरें आनी एक वरस सुरू जाता. देखून फाल्यांचो आयतार आमी म्हणटा जेजू रायाचें फेस्त, सकडा सर्वांच्या रायाची दाबाची परब. आज कितें संदेश हांवें नियाळ केल्ले प्रकार जेजू रायाची आमी रायाळ परजा जाय. तुवें आनी हांवें ह्या जेजू रायाची रायाळ परजा. तर रायाळ परजा आमी जावंक कितें करचें? एक गीत म्हज्या मतीक आयलें, कंतार तुमी गायला, हांवें गायता. बार्या पुरबायचें आमी करिस्मातीक रितीन गायता. तें गीत अशें आसा. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, सलय म्हजेर तुजें दरबार. म्हळ्यार जेजूक सांगचें, तुजो अधिकार सलय जेजू, दरबार सलय, कित्याक तूं म्हजो राय. देखून आमी आमची मना काळजां ताका उक्तीं करचें. आनी मुखार कितें म्हणटा तें गीत, शिसां सांगाता दर्यांत आसतना, चिंतूंक नातलें वादळ उठलें. उण्या बावार्थ्यांक तुवें वाचयलें, जेजू म्हाका तुजेर भरवोसो. पळय, जेजूक राय म्हूण कोण स्विकार करतात? जेजू हर एक आमच्या परिस्थितीन तसो अधिकार चलयता. जर आज आमी जेजूक राय म्हूण स्विकार केल्यार, शिसांक ताणें तशें केलें आनी शीस जेजूची महिमा ताणी परगड केली. देवाचें रास ताणी उपरांत मुन धरून व्हेलें, वा जेजूनच तांचे मुखार आज बांदून व्हेलें. आनी मुखार जैत देवसारान तुकाच नाडताना, जेजू तुवें चिकून दाखयलें. म्हजेर पातकाची मोडां मांडटाना, जेजू म्हाका तुजेर बरवोसो. हें कंतारान जकडा, हें कंतार म्हळ्यार पुरो. आज एक 4-5 फावटी म्हणया, खरें आज शर्माव नाका. जेजू रायाची रायाळ परजा. You see how good the Lord is. आमचो जेजू, आमचो राय कसलो आनी ताची पदवी कसली आनी ताचें रायपण. देखून आज पयल्यान पयलें जेजू रायाची रायाळ परजा जायचे जाल्यार आमी आज जेजूची ती पदवी, तसो अधिकार आमी मानून घेवचे. तशी पदवी, तसो अधिकार कितें? आजचो कसलो राय? आयच्या वाचपांत हांव 2 वाक्यां मात्र करता. पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपांतले आतां आमी आयकुया. पयल्या वाचपांतले आज दानियेल प्रवादाच्या ग्रंथांत हांव तो प्रवाद दानियेल प्रवादी जेजू विशयन सांगता. त्या राया विशयन कितें म्हणटा? दानियेल प्रवादाचो ग्रंथ वचोर 7-14 ओळ फ्रॉम द फर्स्ट रिडींग ऐका कितें म्हणटा.
ताका दिली पदवी ताका दिली पदवी महिमा महिमा आणि रायपण आणि रायपण ताका दिली पदवी महिमा आणि रायपण मागीर सगळ्या भासांचो लोक सगळ्या भासांचो लोक आणि राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची सेवा करतली मागीर ताची पदवी ससनाची पदवी ताची पदवी चिल्लार पदवी न्ही ससनाची पदवी मागीर ती केदींच ती सोमतीना केदींच सोंपना आणि ती आखेर जायना मागीर आणि ताच्या राजवटीचो केदींच नाश जावं ताच्या राजवड केसो नाश जायना तर सुम्या जेजू आमच्या सगळ्या सर्वांच्या रायाची पदवी आणि दानियल प्रवाद तो प्रवाद जेजू थंय जारी जाला आणि आता दुसऱ्या वाचपान उगडापण ग्रंथा वचवर 1:8 वळ दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलें उगडापण रेव्हलेशन 1:8 कितें म्हणटा हांव आरंभानी अंत हांव आरंभानी अंत म्हाका आरंभ ना अंत ना हांवूच आरंभानी अंत आता आसा तो आदी आसुल्लो आणि या फुडा येवचो आसा तो सर पदवेदार आय एम दी अल्फा एंड ओमेगा हांव आरंभानी अंत सर पदवेदार आदी आसुल्लो आता आसा आनी उपरांत जेजू म्हणटा जेजू क्रिस्त काल आज सदां काळ तोच इज द सेम येस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर आमी मिसान मोगाळ भवानी तसो अधिकार वळखता ताची महिमा आमी परगडता केदळा खंयचें वाक्य तुमकां उडा सदागी काल म्हणटा कित्याक राजवड की पदवी आनी महिमा तुजीच थोड्या तेंपा आदी हांवें अशें म्हणचें आसलें राजवड की पदवी आणि महिमा तुझी म्हण तुझी न्ही तुझीच राजवड की पदवी आणि महिमा तुझीच ससनाच्या ससना जीसस इज द लॉर्ड आणि जेजू असलो एक राय ताची रास पदवी वा रायपण आमी वळखोवचें मोगाळ भवान म्हणजे जेजू संवसारी राया बरी न्हय देखून हे फेस्त जेजू सगळ्या सर्वांच्या राजा वा दाबाजी परब पापा पियूस 11व्यान दिल्लें खंयच्या वर्सा दिल्लें गोत्ता सागे तुमकां खंयच्या वर्सा 1925 1920 आनी 5 वर्सां कित्याक दिलें कित्याक ह्या संवसाराचे राय कालें करनासले झुजोन आसले कोण व्हरतो गी म्हणून आनी आज 1925 मात्र न्ही आज झुजतात न्हय आज झुजां जावन आसात आज थोडी झुजाची तयारी करन आसात हू इज सुपर पावर कोण सुपर पावर आज अमेरिका गी चायना गी रशिया गी इस्रायल गी आणि आमी कांय उणें ना इंडिया गी सो एवरीबडी इज फायटिंग थोकडा हें चिंताप आनी त्या काळार रायांचें चिंताप हे कोण श्रेष्ठ देखून कोण श्रेष्ठ म्हणून एकामेकाचेर झुजताना पापा पियूस 11वो हे फेस्त आसा करता आनी म्हणटा संवसारी राय अशें करता जेजू संवसारी रायां प्रास व्हरतो ताचें राज्य संवसाराचें मात्र न्हय पूण तो ताचें राज आनिकी तें मिकवोन आसा तें ससनाचें राज सगळ्यां प्रास सगळो व्हरतो राय जेजू म्हणून देखून आज आयच्या वांजेलान पळया पिलाता मुखार जेजू कितें जाप दिता जुवांव वांजेला 18:30 आनी 16 जेजू म्हणटा जॉन 18:36 काले म्हणटा जेजून जाप दिली म्हजे राज्य या संवसाराचे म्हजे राज्य या संवसाराचे न्हय म्हजे राज्य या संवसाराचे जाल्ले म्हजे राज्य या संवसाराचे जाल्ले जाल्यार जुदेवाच्या हातांत आमी पडनाशे म्हजे पाटलावदार दुसते आसले म्हजे पाटलावदार जुस्से आल्यास पुनो कितें म्हणटा म्हजे राज्य हांगाचे न्हय म्हजें रास हांगाचें न्हय देखून जेजू राय सगळ्या सर्वांचो ताचें राज्य वेगळें आनी ताची विशेशता ताचें काल म्हणटा तें रायपण एक विभिन्न रितीचें कसलें जेजूचें रायपण कसलें आज जेजूक अधिकार आसा पदवी आसा आनी आज आमी तें समजल्यार वळखल्यार आनी आमकां जेजूच्या रायपणाक आमी खाल केल्यार तो चलयता अधिकार चलयता आमचे थंय चलयतलो सगळ्यां थंय कोण ताचेर पाती येतात
कोण ताचें रायपण वळखतात आनी कोण तें रायपण वळखोन आनी ताका खाल करतात, ताच्या रायपणाक सगळें दितात, ही विल एक्सरसाइज ऑथॉरिटी. खंडीत ताचें रायपण आमकांय कळीत जाता. देखून जेजूचें रायपण कसलें? जेजूक अधिकार पदवी आसा कोणाचेर? पयलें, जेजूक अधिकार आसा पातकांचेर. जेजूक अधिकार आसा की ना? पातकांचेर आसा की ना? खंडीत जेजून आमी पळयलां. जेजू म्हणालो, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्ही. ताणें सगळ्यांक बक्षिलें, सगळ्यांक. आनी ताका सवाल केले, तुका पाताक बक्षूंक अधिकार खंय तावन आयलो? मातेवस संवंजलावसरी 21 आनी 1 वळ काडा. जेजूक पातकां बक्षूंक अधिकार आसा. आज आमी चिंतूंक बरो, म्हजी पातकां कोण बक्षिता? आज म्हज्या पातकांक खंय परिहार आसा? आज आमी थोडीं जाणां पातकांत आसां, गुलामपणांत आसां. तशेंच जेजू सवय आसोनी, ह्या राया सवय आसोनी थोडीं आमी गुलामपणांत. नो, रायज अबाउट सिन्स. जीसस कॅन फॉरगिव्ह सिन्स. बक्षिता पातकांचेर ताका अधिकार आसा. कितें म्हणटा मॅथ्यू 1:21? काल म्हणटा पुताक प्रसूत जातली, ती एका पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हणून तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरिसय. मागीर कित्याक तो आपल्या परजेक, तो आपल्या परजेक तिच्या पथकांतली सोडयतलो. पातकांतली सोडयतलो. आनी द बेस्ट एक्झाम्पल, पातकां बक्षिल्लो जेजू एक बरो दाखलो आसा जाल्यार पवित्र पुस्तकांत एकलो आसा. ताची पातकां पुरा बक्षून तो सोडवणेची न्ही कृपा आमकां जोड दितना खुर्सार ताची बक्षून ताका एक सांत करता. तो कोण? एकलो आसा. जेजूक अधिकार आसा पातकांचेर म्हणल्यार एक दाखलो. आनी एक बरो दाखलो बायबलान उजव्या कुशीचो सोर. पळया, उजव्या कुशीचो सोर कांय व्हडले मागणे ताणें करूं ना. म्हाका गोतूना तो मिसा गेला गी पळा गो तुजो. ताणें तेर्स केल्यात गी. तो खंय दुसरें घालें नोवेना गेल्या. पूण तो जेजूक आपलो राय म्हूण स्विकार करता. लास्ट निमाणे घडये. तशें म्हणून आमी तेर्स करून नजो, मिसा वचून नजो, मागणे करून नो. दॅट्स नॉट दी पॉयंट. ते हांव सांगिना. दॅट इज नॉट. आमी करया, मिसा या, तेर्स करया, कुटुंबाचें मागणें सकड करया. पूण पयलें जेजूक आमचो राय म्हूण स्विकार करया. तो म्हजो सोमी, म्हज्या पातकांचेर ताका अधिकार आसा. म्हजी पातकां ताणें हांवें करच्या पयलें बक्षिल्ल्यात. ग्रेट गॉड. आनी हांगा उजव्या कुशीचो सोर इतलेंच म्हणटा. काल म्हणटा लूक चॅप्टर 23:42. लुका संवंजलावसर 20 आनी 3, 40 आनी 2 वळ पळया. तो म्हणटा, काल म्हणटा, उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू लागीं म्हणालो. जेजू जेजू कोंकणीन जेजू बरयलां, पूण थोड्या ट्रान्सलेशनान सोमिया म्हणला. इंग्लिशान लॉर्ड. लॉर्ड म्हळ्यार तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो राय, तुका अधिकार आसा. तितलेंच तो वळखलो. जेजू, सोमिया, लॉर्ड. तूं राज पदवी घेवन येतना म्हजो उगडास दवर. लॉर्ड रिमेंबर मी. हांव पत्की जावं बरो, हांव सोर जावं बरो. म्हज्या जिवितांत हांवें पुरा सोरलां. कालें पुरा सोरुल्लें. तुमकां गोत्ता की कालें सोरुल्लें जालें? म्हाकाय गोतूना, तें सांगूंक ना. पूण ताणें इतलेंच मागलें, जेजूक राय म्हूण स्विकार कर. ती एक घडी जेजूक सोमी राय म्हूण वळखतना जेजून सोडवणेची कृपा दिली आनी तो सर्गा गेलो. आनी आज तो सोर कितें जाला? काल जाला? सांज जाला. ताचें नांव कालें दिसमस. सेंट दिसमस. तुमकां ह्या दिसांनी आतां पेस्तां चडल्यान दुकरामास मात उडास. दुकरामास उडास काडटना दिसमासाचो उडास काडा. म्हणजे समयाचो उडास काडा. जेजू राय, पातकांचेर ताका अधिकार आसा. He has the authority to forgive sin. देखून आमी पातकांत उराचे म्हणून ना. आतां दुसरें, जेजूक अधिकार खंयच्या पातकां मात न्ही, पिडे शिडेचेर अधिकार आसा. मातेवस संवंजलावसर 8:17 वळ काडा. मॅथ्यू 8:17. जेजू इजायाचो प्रावाद. जेजू कितें करता? कुर्सार मरतना पातकां मात्र न्ही, पिडा शिडाय काडटा. अधिकार आसा. आज कोण आमी पिडेंत आसा? आज कुडीची भलायकी जाय,
कुडीची मात न्ही ती इजी मोतीची भलायकी जाय. आज कितले जाणां डिप्रेशनान आसात. वाय आर यू नॉट प्रेइंग? कित्याक मागिनात जेजूक राय म्हूण वळखोन त्या डिप्रेशनाच्या आत्म्याक कित्याक बंदी करनात? Give it up. सोन सोडा मोतीची भलायकी कुडीची. जेजूक अधिकार केवळ आमच्या कुडीचेर न्ही, कूड मोत आत्मो सगळें समाग्री ताणें केला. इफ यू बिलीव तुवें पाती येल्यार तुवें कान गेल्यार आनी तूं बावडटा आनी ती कृपा कानगेशी जाल्यार यू विल बी हिल्ड. समाज जाता हांव जेजू म्हणटा पळय देवाचें उतर 8:17 काले म्हणटा अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें तें कितें? आमचे रोग ताणें आपणाचेर कान गेले. मागीर आमची पिडा शिडा ताणें वोयली. आमची पिडा शिडा ताणें वावयली. आज आमी वावयचे म्हणून ना. आज आमी पिडे शिडेक भियेचे म्हणून ना. आज आमी डिप्रेशनाक भियेचे म्हणून ना. आज मानसीक वत्तडाक भियेचे म्हणना. आज आमी खंती बेजाराक भियेचे म्हणना. जेजूक राय म्हूण तूं स्वीकार करताय पदवी आसा. समाज जाता भाई कित्याक आमी पाती येना मगाळ बाबा आनी म्हणे आज जेजूचेर आमी पाती येवच्या की चड सैतानाचेर पाती येवचें चड जालां. दॅट्स द डेंजर. जेजूचेर पाती येवच्या की चड आमी पातकांचेर पाती येवचें चड जालां. आज आमी पिडेक भियोवचें चड जालां. आज आमी संवसाराची झुजां आनी तें थर्ड वर्ल्ड वॉर जाता म्हूण तयाराय करची सुरू जाल्या थोड्यांची. डोंट वरी कांय जायना. जेजू अजून आसा. सिंहासनार बसला. तो राजा सगळा सर्वांचो राजा. खाल करया आमकां पयले आमकां आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत तसो अधिकार आमी मानून घेवया. आनी कितें जेजूक देवसराचेर अधिकार आसा. देवसराक आमचेर अधिकार ना. तो अधिकार जेजून ताचे कडचो कान आमकां दिला. देखून जेजूक देवसार धांवडायले जेजून. मागीर जेजूक मोरनाचेर अधिकार आसा. मोरना कित्याक भियेचे आमी एकंतार म्हणटा न्ही तुमी म्हळा आसतलें मोरना कित्याक सरावे तें खाली गरजेन म्हणचें बाळ. बिलीव कष्टाक वावर कोणी कित्याक तक्स जाय. तुजेर दवरल्यार वरवो सोमोसो. मागीर सासनीक जिवीत जोडटलो. मरण एक उतरोन मात. जेजू थंय आसल्याक मरणाचें बेना. जेजूक कोणें राय म्हूण केला बेना. देखून खंयचेय बे आनी बेगीन मरणाचें बे खंत बेजाराय कश्ट परिस्थिती कोण जेजूक राय म्हूण केला ती परिस्थिती पळयनात. ती जेजूक पळयतात. त्या परिस्थितीन जेजू काडतात. परिस्थितीचेर जैत व्हरतात. देखून जेजू राय म्हूण आमी स्विकार. आनी कितें जेजूक अधिकार आसा कुडीचेर मात न्ही आत्म्याचेर. देखून जेजूचें रायपण आमी पयलें मानून घेजय. आनी जेजू क्रिस्ताची रायाळ परजा आमी कशी जमची. आयच्या दुसऱ्या वचपांत एक वाक्य आसा पळया. उगडापण ग्रंथा वचवर 1:26 वळखडा. क्रिस्त आमचो मोग करता. कितें म्हणटा देवाचें उतर? क्रिस्त आमचो मोग करता. मागीर ताणें आपल्या रक्तान आमची आमकां पातकांतली सोडयल्यान. मागीर आनी देवाची ताच्या बापाची पळया देवाची ताच्या बापाची सेवा करचे खातीर आमकां एक याजनीक राय कुळी केल्या. म्हळ्यार वी आर किंगडम ऑफ प्रीस्ट. ह्या जेजूच्या रायाची रायाळ परजा आमी. कितले जाणां तुमी पाती येतात जेजूच्या राया जेजू रायाची आमी रायाळ परजा म्हणून हात वयर करा. एटलिस्ट पाती येया आनी ह्या रायाक ताच्या रायपणाक तुमकां खाल करा. आनी दुसरें खाल करचें मात न्ही. पयलें आतां ह्या रायाची रायाळ परजा जायचे जाल्यार पयलें आमी ताचो अधिकार मानून घेवन जेजू राय ताच्या रायपणाक आमकां खाल करचें. खाल करनशें जी येतना ती खरी अस्मिताय. इंग्लिशान कोंकणीन आमी शब्द वापरता आयडेंटिटी. आमकां देवान जोड दिला जेजू थंय. केदळा आमी देवाची भुरगीं म्हणून देवाच्या राजाची ह्या रायाची परजा म्हणून आमी जियेता. सैतान आमकां हात लायना. सैतान भियेता मगाळ बाबा आनी बरे.
कोण एक खरो ख्रिस्ती व्यक्ती आसा पळय, कुटुंबान कोण एक दादलो, एक बायल, एक घोव वा बायल, भुरगीं वा आवय बापूय खरी ख्रिस्ती जिणी जियेतात पळय, ऑथेंटीक क्रिश्चन लायफ तांकां पळोवन सैतान भियेता. आपूण ना, जायना. हांवें सांगचें न्ही, देवाचें उतर म्हणटा जुवांचें पयलें पत्रावसर 5:18-19 वळखडा. आमी जेजूची रयाळ परसा म्हळ्यार तें जेजून वा देवान आज जेजू थंय कितें केलां आनी ताचो अधिकार आज आमी समजोन मानून घेवन आमकांच ताका खाल केलें जाल्यार आमकां सैतान हात लायना. पूण आज मस्त जण आमी पळयता बरे तरेन फादर ताणें हें केलां तें केलां माट केलां. हांवें सांगलें तूं कालें करताय, तूं कालें करताय, तूं बरी जिणी जियेताय, तूं सुमयाक जेजूक राय म्हूण स्विकार कर, सगळें ताका भेटोवन समर्पण कर, काल कर जियेताय. सैतान येवंक पुरो फाटल्यान, तूं फाटीं घुंवन पळयशी जाल्यार धांवता तो, कांय जायना. देखून भिये नाकात. जेजू रायाची रायाळ परजा जाया. जर कराळ स्थितीक आले आमी जेजू रायाची परजा जावन जियेना, देखून आमकां बे, देखून आमकां उरिल्लें पुरो येता देंवसराचें, बे येता, मागीर कालें दुसरें सगळें भितर रिकता देंवसराचें, जेजूचें न्हय देंवसराचें. ते बापान लायनांतल्यान जडां उमटून काडटा म्हणटा न्ही जेजू. देखून जेजू रायाची रयाळ परजा खाल करची. कितें म्हणटा 1 John 5:18-19 देवाचें उतर काल म्हणटा देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणा, आमी देवाची भुरगीं. मागीर कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. मागीर देवसार ताका हात सयत लायना, देवसार ताका हात सयत लायना. आनी मुखार वास 19 सगळो संसार देवसराच्या पदवेकाल आसा तरी आसा तें खरें खंडीत सगळो संवसारा. आनी थोडीं जाणां ताका सहकार दितलीं आसात, पूण आमी न्हय. तुमी सहकार इडें दिल्यार सोडना तो देवसार, ना जाल्यार ताका अधिकार ना. देखून सगळो संवसार आसा जो सैतानाच्या पदवेकाल, पूण आमी देवाची म्हणून आमी जाणाव. जेजू राय. आज आमी आमच्या जिवितांत जेजूक पयलेंच राय. अरे आमी सगळें ताका काल केलें. उपरांत कोणीय कालें केलें जाल्यार भियेनाका. जेजून आमकां पदवी दिल्या. मार्कस एवांजेलिस्ट 16:17-18 जेजूची पदवी आसा आमकां. तो अधिकार जेजूक आसा, तो अधिकार ताणें ती पदवी आमकांय दिल्या. ताचे थंय जियेतल्यांक आमकां खंडीत आसा. वापर येत बावळतान वापर, जेजूच्या नांवान वापर. निमाणे इतलें आमी केल्या बरोबर जेजूची रयाळ परजा आमी जावी. भियेचें म्हणना खंयच्या परिस्थितीक पाताक जावं, पिडा जावं, कंत, बेजाराय, कस, काले, माट मंत्रां, पितिसपणां आनी कालें देंवस कांय कोणाक देंवसराकी भियेचें म्हणना. बी इन द लॉर्ड. सुमया तें राव, ताका राय म्हूण वळखोन घेवन सगळें काल कर जिये. आनी ताची पदवी वापर. कितें म्हणटा पदवी? मार्कस एवांजेलिस्ट 16:17-18 वळ कितें म्हणटा? सत्मान तेल्यांक असल्या आश्चर्यांची पदवी आसा. सत्मान तेल्यांक कितें जाता? म्हजे नांवी देवसार सोडयतात. मागीर नव्या बसांनी उलयतात, सोरोप हातान धरूंक शकतात. मारेकार कसलें वीख पियेल्यार तांकां तें बादार जावचें ना. कोणें म्हळें तुमकां माट मंत्रां केला तें केल्यार जाता. तुमी मात्र मागणें करिनासतना केल्यार जाता. मागणें करा, जेजू थंय रावा, सगळें जेजूक काल करा. जेजू विनय कांय करनाकात. जेजूक राय म्हूण वळखोन ताका काल कर अशें मुखार ताची पदवी घेवन जियेया. तुमी एक बरें जिवीत जियेवेत, खंडीत जाता. देवाक महिमा. आनी वीख पियल्यार कांय जायना. मुखार पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बरें करतले. देखून मुखार बाबा आमी जेजू रायाची रयाळ परजा तुमी जायचय. आमी सगळ्यांनी हे जेजूक आमी महिमा दिजय ह्या संवसारांत. आनी उपरांत सर्गार ससनाच्या ससनाक एक घडी बोर दोळदा सगळ्यांनी आमचो बाबार्थ त्या स्त्री एक देवा थंय आमी उसारया. एकाच देवाक सतमंता सर पददार बाप तो सर्गानी पृथ्वीचो दस्यानी ना दस्यावर सोरसना आणि एका सुमयाक जेजू ख्रिस्ताक सत्मंता
देवाचो एकलोच पुतो सोर काळादी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपसल्लो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमासो तशे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पासत आनी आमचे सगळे पासत सर्गार तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताक ताका क्रुसार मारलो ताणें कसमरान सोंसलें आनी ताका आनीके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन मिसला बापा आनी पुता बराबर ताका इसमसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र काथोलिक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमानता पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव आमचो राजा आमचे सुवें सदांच आसा. आमी ताची परजा जावन आसा. आमची मागणी तो आयकता. तर त्या बाबतींत सुमयाचेर आमची दिश्ट घाल. विश्वासान आमचेर ये गरजो आतां आमी सुम्या मुखार दवरया. बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्याने तांच्या देखी बरी जिविता मुखान आख्खे देव परजे सर्गींच्या राजाची नागरिका जावन जियोंक प्रेरण दिशे तांकां तूं कृपेन बर म्हण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. हे वेदी भोंवती जमलेल्या आनी सोमेस्त आनी सोमसारी राजाच्या आकर्शनाक बली जायन अशें बगार सर्गींच्या राज्यान जियोच्या अत्रेगान ही यात्रीक जिनी रुपीत करूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण तुजे लागीं मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे मागणे हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. काणी काढून सोम्या आमी वेदी सरशी जमल्या आमकां स्वामी जेजू सर्गी धन्या तुका समर्पिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पदुदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सबस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, पातकांचे बगसणे सोडून सगळ्या मनशांक तुज्या वेंगेंत हाडूंक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत आमची बली जावच्याक तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तोच तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकठांव म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सबस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदना आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्या आस्पदाक आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताक आनंदच्या तेलान माखून केलोय ससनाक याजाक आमचो आनी एकलो सुराय सर रसनेसो. शांतीची तो निर्मळ बली खुर्सार ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशी मनशा कुळाची सोडवून संपदली. सगळ्या रसनेक आपल्या अधिकारा काल हाडून
एक सासनिक आणि सार्विक राज तुझे महिमेक ताने ओपून दिले. राज्य सताचे आणि जिविताचे, राजनीतीचे, मोगाचे आणि सवस्कायेचे. देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गीच्या दळबारा सांगाती तुझे महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. Povit, 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 dărbațo servesc portu. सर्गानी संसार भला तुझ्या बरे बाबा. बोल सर्गी तुकाचे, बोल सर्गी तुकाचे. सर्वेस पोराचे नावी येतात ताकाचे. बोल सर्गी तुकाचे, बोल सर्गी तुकाचे. बापा क्रोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरान सत्संगाच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस अनेक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनी कराराचें रगत, पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस मनशां पसोत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावडतासो गोट परगटुया. Sumia Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या Sumia Jesu, आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवानपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सौंड आनी सर्वची काल्स समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासा आनी जेजूची कुणरगर सवतल्या आमा सुमेसान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवत धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये संगती, भगवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुतावरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्मेच्या एक पोनांत सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना सुमयान जेजूची रायाची रयाळ परसा आमी जावच्या सर वाईटा विज्ञान वरांतली बनपास बंदडेंतली सुमी आमकां निवारो म्हणून आमकां समर्पण कर आमची ते सवा मागणी सगळी सुमयांक भेटोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आतां आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्या सता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली विज्ञान वरांतली पिडेशडेंतली खंयची बेसारांतली देवसा दुस्मरार्थ त्या पासांतली कुतंत्रांतली आमकां राख सांबाळ आनी निवार दयकुणया जिवितान सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक वळखी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक बळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पत्कंचेर न्हय रंगसर जरा आसल्या आम सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमान तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त आमचो राजा त्या रायाची रयाळ परजा जावन जियोंक आमकां कृपा दिता देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी समयाक पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली जीविता कुवरा पूर्ते सागोरा वंदन ये क्रिस्ता स्वागत स्वागत सर्गीराया दुर्बळ्या काळजांक मोज्या प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा सुमी जेजू क्रिस्त सकडा सर्वांचो राजा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्या आज्ञा पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दबजीक परबे दिसा मरजिविताचें जेवण खाण आमी घेतलां तेंच जिवीत सासणीक वैभवान सर्गी ताच्या राजान आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आनी सर पदवेदार दी
बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन. ओसोनयात जेसूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार. क्रिस्ता संगी सोंपया संवसारा बरी खबर प्रगत्या सर्व लोकां प्रीती शांती जियेव्या समाजा उतरांकवणी सास दिव्या क्रिस्त राया क्रिस्ता संगी संपया संसारा बरी खबर प्रगत्या सर्व लोकां प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरांकवणी सास दिव्या क्रिस्त राया